बागिवोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. बागिवोंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरमोशान हांवूय तुजे मुखार येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागिवोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्न दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी मूळ तुजे मुखार ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाकाय बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरमोशान रावतां. बागिवोंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी म्हजे उपोद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओर चोरेंच्या बागिवोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सोदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मोजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोंती कर. आमेन. Kapoktin somliao Kajon korun yetao Viswas torun yetao Bapa mukar yetao Atmen sotan Bapa Bosuk yetao tuka Atmen sotan Bapa Bosuk yetao tuka. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावमळिंदो, जोरयाम आज बायगेवंत आंतनीचो दीस हे आमचे सिओलचे फिरगोजेंत मनयता. आज
संवसारार विस्तारलोली पवित्र सभा बागिवोन बार्तोलोमेव दोर्मदूत आची परब मनयता. बायगेवन दोर्मदूत बार्तोलोमेव भारताक लागून पावलो अशी एक कथा आसा. आनी देखूनच तो आमकां गरजेचो सांत जो आमकां गोवाय दिवंक एके भाशेन एक नमुणो कसो आमच्या मुखार पवित्र सभा दवरता. ताका आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आनी बराच भर आमचो आस्कारी बायगेवंत आंतोनीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हे दिनवासनेचें बलिदान आमी भेटोवंक तयार जाता आसतना आमचें पातळ गुडकून घेवया. जायते फावट आमी असात्वीक जाल्यो आनी जायते फावट आमी भासकोड मनशां जाल्यो, फोटकीरपणान आमी जियेल्यो. असलें पाप आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवा लागीं एकामेका लागीं समुदाया लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko. Sorvispura deva, sorgicha raya, sorpodveda deva, deva baba, ami tuka namaskar kortam, ami tuka din vasam, tuja turvoi bova pasor, ami tuka wakantam. Moi ma deva, usurgi ani shanti, taja iska sansari. Somia Jesu Christa, Bapacha eklias puta, Somia deva, deva chishili, tu sansaraji. Patai, tamchi kaklut ko, to
बापाच्या उस्रात पोचलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा, स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी, कित्याक पवित्रात्म्यात सांगाती देवा बापाची मोहिमेन Jezu Christa. Eklos tu powit, eklos tu Ishvor, eklos tu Pormeshvor. Moima deva, ussorgi ani shanti, tacha istat sonsari. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तुझ्या दोन दुता बागिवून बार्तोलोमेवान व्हडा बावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुझे पवित्र सभेचे देखिवंत क्रिस्ती जिणे उदेशी सगलो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये, हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्या ती ओकल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचेर तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांतल्यान देवा सरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेडा वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवट्याचेर इस्रायलाच्या पुतांदुवांच्या 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढऱ्याच्या 12 देवदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. सगळीं म्हणुया. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुझे भक्त तुझें वंदन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशा सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार
सासणाचे राज पिणकेचे पिणकेक तुझी राज पदवी तोखता. जबाब तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत महिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत महिमा मनशांक गाजयता. उद्गार सगळ्यो उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. गुरुजी तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. फिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हळें, मोइसेसाचे सुमोर्तीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानाएलान ताका म्हळें, नाजारेंतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हळें, ये आनी पळय. जेजून नातानाएलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायेली. ताचे सोवें कसलेंच बासकोळपण ना. नातानाएलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानाएलान ताका परतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय? त्याहून व्हडल्यो वस्तू तूं पळयतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुका सोत सांगतां, स्वर्ग उगटो जालोलो तूं देखतलोय आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तूं पळयतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावंभयणीनो, भारतांत बायगेवन तोमास देवदूत धर्मदूत आयलो ही खबर आमी कात्रेन जाणा. पूण आमकां आनीक एक कथा परंपरा सांगता की बायगेवन बार्तोलोमेवूय
भारतांत पावलो, आराब्याक गेलो, भारतांत आयलो आनी आर्मेनिया हांगा गेलो. अशें एक ताका म्हणटा आमी द गोल्डन लेजंड, एक भांगराची कथा आसा. म्हणजे मोदल्या शेंकड्यांतली ही कथा फ्रॉम द मिडिवल एजीस. आनी ही कथा हे भाशेन बरयल्या, खऱ्यांनीच बार्तोलोमेव हांगा आयलो अशें खात्री जाता. ताची कथा द गोल्डन लेजंड, भांगराची कथा अशी आसा. तो भारतांत आयलो तेन्ना तो खंय एका देवळांत कुशीक एक घर आसा, त्या घरांत रावलो. थंय वाटसूर रावताले, पिलग्रिम्स रावतालीं, त्या घरांत रावलो. आनी त्या देवळांत तांचो देव आसलो आस्तारोत. आनी आस्तारोत आयडल, एक मुर्ती आसली आस्तारोताची. आनी जायतो लोक खंय आपल्या पिडेवंतांक ह्या देवळांत हाडी आस्तारत ह्या मुर्तेचेर दवरूंक, ओ मुर्तेशी दवरूंक, आनी आस्तारोत खंय ताका बरी कोत्तालो दुयेंतींक, पिडेवंतांक. अकस्मात आस्तारोत हांकां बरी करपाचो मना जालो, बरी करिना जालो. आनी लोक येतालो आनी आपले थंय साक्रिफीस कोत्तालो, ओम भेटयतालो, पूण लोक बरो जायनासलो. लोक बेजार जालो खंय, आमची आतां पिडेवंत कित्याक बरी जायनात? इतलीं वर्सां आस्तारोत बरो कोत्तालो, पूण खरें म्हणल्यार आस्तारोत सारकी बरी कोनासलो. तो तांकां वायट जावंक दिनासलो अशें म्हणटात इतिहास, ओ ही कथा अशें म्हणटा. सो हो लोक दुसऱ्या एका मुर्तीशी गेलो, बेरीत आयडल, आनी ताचे कडेन विचारलें, बेरीत आमकां सांग, आस्तारत कित्याक बंद जाला? आमच्या पिडेवंतांक बरो करतलो. आनी बेरीतान सांगलें खंय, ताका जोळट्या दोरांनी बांदूंक घातला. ताका ह्या जोळट्या दोरांतलो सुटले बगोर ताच्यांनी कोणाक बरी करची जावची ना. आनी मागीर ताचे कडेन कोणें ताका घातला? बार्तोलोमेव हाणें ताका दोरांनी, उज्याच्या दोरांनी बांदूंक घातला. आनी तो बांदून आसोसोर ताच्यांनी कांयच करूंक जावचें ना. लोक खंय बार्तोलोमेवाक सोदूंक गेलो. त्या वेळार बार्तोलोमेव त्या घरांत नासलो, वाटसुऱ्यांच्या घरांत नासलो, पिलग्रीम हावजांत नासलो. तो थंयसरलो राजा पातशा आसलो, ताच्या फुड्यांत आसलो. आनी राजा पातशायाक तो जेजूची खबर सांगतालो आनी ताका पवित्र स्नान दिवंक तयार करतालो. पूण राजा मातसो दुबावतालो. ताणें सांगलें, पळय तूं, कित्याक राजाचें महाल ह्या आस्तारत मंदिराक, देवळाक लागीं आसलें. आनी बार्तोलोमेवान ही राजाक सांगलें, तूं तर पवित्र स्नान घेवंक तयार जाता जाल्यार हांव तुका दाखयतलो ह्या आस्तारताक कोणें बांदला तो, आनी ताका सोडूंक जाता तो. आनी राजा खंय तो टाकलो आनी म्हणलें, बरें, हांव क्रिस्तांव जाता, तुज्या धर्मांत हांव भितर सोदतां. आनी तेन्ना राजाक ताणें दाखयलो खंय आस्तारोत बांदलेलो आसा. आनी आस्तारा कडेन विचारलें, तुका कोणें बांदला? आनी ताणें म्हटलें, जेजू क्रिस्तान एक देवदूत धाडला आनी जेजू क्रिस्ताच्या देवदूतान म्हाका बांदूंक घातला, हांवें कांयच करूंक जायना. ह्या मुर्तींत खंय जायते देंवचार आसले. आस्तारत मुर्ती ती आयडल, ह्या आयडलान जायते देंवचार घेवन बार्तोलोमेवाक हे सगळे देंवचार काडले. ताच्या बरोबर आनिकूय मुर्त्यो
ह्या देवळांत आसल्यो तांचेय देंवचार काडले आनी ताका सगल्यांकूय रानांत पाठयले. आनी तेन्ना आस्तारोत खंय आपशींच खाला पडलो आनी आपशींच ही मुर्ती कुडक्यान कुडके जाले, ताचे चुरे जाले. आनी ताचे बराबर सगल्यो दुसऱ्यो देवळांतल्यो मुर्त्यो आपशींच पडल्यो आनी हे देंवचार तातूंतले गेले म्हणटूच मेकळे जाले म्हणटूच ह्यो सगल्यो फुटल्यो. अशें ही कथा सांगता. आनी ताच्या उपरांत खंय बार्तोलोमेवान सगल्या दुयेंतींक बरें केलें. इतलो काळ आस्तारोत कोत्तालो तो वावर बार्तोलोमेवान केलो अशें सांगतात. मागीर बार्तोलोमेव मातेवाचें शुभ वर्तमानाचें पुस्तक भारतांत दवरून तो मागीर आर्मेनियाक गेलो. आर्मेनियाक राजाशी गेलो, जे भाशेन ह्या राजाचें मन बदल्लोलें. आर्मेनिया पातशाय, आर्मेनिया लोकांचो पातशाय, ताकाय ताणें बरी खबर परगटली आनी ताचें मन बदल्लें देखून ताका दुस्मानांनी आनी मारलो. आनी कसो मारलो सांगतात. आनी एक धर्मदुताची खबर सांगतात, आंगाक शिरशिरे येता ती खबर आयकली जाल्यार. ताची आख्खी कात सारकी कातोवन काडली आनी ताच्या हातान दिली आनी ताका ताची गोमतीच चिरून उडयली. देखून बायगून बार्तोलोमेवाचें चित्र तरी आमी पळयता. मिलानाक दुओमो, मिलानाचो दुओमो म्हणटा तो काथेद्राल मिलानाचें व्हडलें तसलें काथेद्राल आनी खंय संवसारांत ना. इतलें बरें दिसता. त्या काथेद्रालांत एक मुर्ती आसा आनी ती मुर्ती एक आडांच्या मनशाची कशी आसा आनी आडांच्या मनशाची मुर्ती दोनूय भुजांचेर एक कितें लुगोट उडयल्लें दिसता. पूण बोगलेक गेल्यार गमता तें लुगोट न्हय. बार्तोलोमेव तो बार्तोलोमेची कात ताच्या हे भाशेन आमी इस्तोल घालता तशी सारकी दोनी हातांनी लांबता. ही मुर्ती मिलानाचे दुओमो, द कॅथिड्रल ऑफ मिलान हातून आसा. एफिजी म्हणटा ताका इंग्लिजीन. त्या भायर मायकलांजेलोन सिस्टायन कॉपेलांत बार्तोलोमेवाचें चित्र चितारलां. तातूंत बार्तोलोमेव दाव्या हातांत आपले आखलें चामणें, आमी चामणें म्हणटा कोंकणी भाशेन, आख्खें चामणें अशें आपल्या हातांत घेवन दाखयता. ताका तोरे घातले तांणी आख्खी कात काटून काडटा आसतना. आनी देखून ताची खुणां म्हळ्यार एके हातांत सुरी धाकटुली सुरी आहा आनी दुसऱ्या हातांत ती चामडी आहा, ताची चामडी दाखयल्ली आसा. म्हणजे असलो भागिवून आनी मागीर ताची गुमटी कातरली. ओ खंय पात्रोन प्लास्टरींग कोत्तात तांचो, ओ पात्रोन मोचे कोत्तात तांचो, ओ पात्रोन आर्मेनियांचो, ओ पात्रोन करीत भाशेन मनशाक मुल्लूक मात्ता त्या मनशान तरी बार्तोलोमेवाक उलो मारलो ती मुल्लूक वेता अशें इतिहास सांगता. इतलो पोदवेदार बार्तोलोमेव. बार्तोलोमेवस, बार म्हणजे पूत, तोलोमेवस हाचो पूत, ताचें नांव बार्तोलोमेव. पूण ताका नातानायल म्हणटात हांगा. नातान म्हळ्यार देवाचें देणें. नातानायल म्हळ्यार डिमिनिटीव ऑफ नेथन, धाकटुलें देवाचें देणें. आनी ताचें नांव देवाचें देणें. जेजू सोरशीं ताका फिलिपान हाडलो. फिलीप ग्रेक मनीस. हे ग्रेक मनशान बार्तोलोमेवाक नातानायलाक जेजूशी हाडलो. तो आंजिराच्या झाडा खाल उबो आसलो. ताका आपयलो आनी सांगलें, या तुका हांव जेजूची वळख करून दितां. कोण तो जेजू? नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. फकत जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अशें मेवता. हेरां शुभ वर्तमानांनी ताका मारयेचो पूत म्हणटात. फकत जुवांव ताका म्हणटा जुजेचो पूत. आनी नातानेल म्हणटा, ओह कितें बरें येवचें आसा नाजारेतचें. नाजारेत धाकटुलो गांव, तें व्हडलें शार न्हय. हे आनी पळय म्हणटा. आनी जेन्ना तो जेजूशी पावता, जेजू ताचेर नदर घालता आनी म्हणटा,
खरो नीज इस्रायली तुजे सवें कसलेंच बासकोळपण ना. आनी नातानेल म्हणटा स्वामी हातू कसो म्हाका ओकोताय. तुका फिलिपान आपोवच्या आदीं तूं अंजिराच्या झाडा खाल आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. तूं लोबाडेंचो मनीस न्हय. तुजे कडेन फोट्यो नात. तूं सात्वीक मनीस. ओ माथाळो नातानेलाक फावो जावंक व्हडलें भाग. जेजू ताका भितरल्यान भायल्यान ओळखता आनी म्हणटा तूं सात्वीक मनीस. तुजे सगळें वांकडे ना. निश्पापी. निश्पापी म्हळ्यार इनसेंट. तुजे कडेन कांयच पाप ना. निश्पापी. मोगाळ भावनेनो आज बायग्योन बार्तोलोमेव आमकां पळयता निश्पापी जावंक. आनी निश्पापी ओ बासकोळपण नासतले मनीस सात्वीक मनीस आमी जातले हांव जाल्यार कशें जातले हांव. जायतें फोटिंगपण आनी व्हडल्या व्हडल्या वस्तूंनी न्हू धाकटुल्या वस्तूंनी फोटिंगपण. आनी हांव तुमच्या मुखार घालता कसली बारीक बारीक वस्तूंनी आमी फोटिंगपण आदारता. सारकें आमी सोत सांगोना. आमी सोत लिपयता आनी फोटी दाखयता. सगलें सोत सांगोना म्हणजे भितरल्यान आमचो अजेंडा आसा. हो अजेंडा मागीर फायदो काडपाचो दुसऱ्यांचो. देखून आमी फोटी सांगता आनी फोटी सांगून आमकां कितें बरेंपण येवपाचें आसा तें कोत्ता. जायतो लोक म्हाका लागून हांगा ऑफिसांत मेळोवंक येता. तीं सारकीं सगलीं सारकें सांगोनात. कितें तरी फोटी लिपयतात. आनी हांव एकदम शिड्डूक. फोटी लिपयली म्हाका रोखडेंच गमता. दुसरो प्रश्न घाल फोटी भायर सरली. म्हळ्यार कित्याक फोटी मारताय. तुका तर जाय काम केलोलें फोटी मारून असलीं कामां जायनात. सारकें उलय. सांग म्हाका कितें तुका गरज. हांव तुजें काम कोत्तां. पूण ओहें आडगां आडगां करिनाका. सोत लिपय नाका. असो दुसरे वाटेन येवन म्हज्या कानांत घालिनाका. काल हांव साश्टिंतान येतालो आनीक बांबोली एक उपसयेक जालो. एका गाडयेच्या पोंदाक दावे वाटेन एक मोटरसायकल पोंदाक पडल्या. हो तो मनीस मेला तें आमी नको. पूण ते वेळार थंय कोण नासलो. ताका व्हेल्लो आनी आख्खी ट्रॅफीक बंद. 20 मिनटां सुमार आमी उरल्या. लायनीक उरल्या. बरी व्हडली लायन. पयस रावन आमी म्हणलें आवयस हिंगाच उत्तले हांव. आनी 20 मिनटां उरल्या. सोकात सोका मुये भाशेन वेताले. पूण आमच्या फाटल्यान जे मोटर चलयताले ते सगळे म्हणजे आमी लायनींत आसा. आमकां ओवरटेक करून आनीक लायन केली तांणी. त्या वाटेन मोटर येतात तांकांय ब्लॉक. आमी वचना तेय ब्लॉक जाले. हें कित्याक फोटींग मनीस. फोटींगपण. आमी आसा लायनींत. निती प्रमाणे लायनींत आसा. ट्रॅफीक सगळे आमचे गोंयकार तशे खंय पावोंक जाय तें नको. म्हणजे फोटकिरी जात. लायनींत राव न्हय तूं. तुका मुखार वचूंक जाय आनी आमी इतले 10 मिनट त्यो लायनींत आसा तें आमचें खंय गेलें. तुमी ओदीक हुशार जाले आमच्याहून आनी आमी रावता. आमकां तुमी फटयले. असली फोटकिरी चाल हें बासकोळपण आडगां आडगां करपाचें. हो एक उदाहरण दिता हांव तुमकां. असलीं उदाहरणां आमच्या गोंयांत जायतीं मेवतलीं. केशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक फटयता. आडगां आडगां कोत्ता. बासकोळ आनी आमी हुशार शाबुशांव. आमी जिखले जैतिवंत जाले. ताका फटयले. हे लायनींत आहात ते कोण. फटोवन खंय पावलोय तूं. असलें बासकोळपण बारीक बारीक वस्तूंनी. नातानाएल बार्तोलोमेव बारीक वस्तूंनी लागून सत्यवंत. तो स्वताचो मनीस. ताचे सगळें वांकडेपण ना. आमी मनांत बरीं आसा जाल्यार आमच्या कोरण्यांनी बरें आसतलें. जे वेळार आमी मनांत बरीं ना आमी आमच्या कोरण्यांनी बरीं आसची ना. बायग्योंत बार्तोलोमेव नातानाएल देवाचें देणें. देवाचें देणें सोत आमचे भितर आसा. तेंकी देवाचें देणें. आमी स्वताची गोवाय दिवंक आमकां बार्तोलोमेव आपयता. सोत उलोवन ताणें आपलें चामणें काडूंक दिलें. सोंसणिकायेन दिलें. ताका बांदलो आनी ताची सारकी सुरी घेवन चामडी काडली.
ओगी रावलो आनी मागीर ताची गोमटी कातरली कित्याक तो सोत उलयतालो देखून बायग्योंत आंतोनीची जीब सोत उलयतली जीब आनी शी सोत उलयता देखून आजून लिशबोआक ती जिवी आसा सोत उलयलो स्वताचो मनीस जेजू आंतोनीक म्हणपाचो हो पळय आंतोन तुजे सवें बासकोळपण ना तुजी जीब निवळ नितळ अशें आंतोनीक म्हणटलो जाल्यार आमकांय म्हणटलो आमी तर सोत उलयलीं आमी आडगां करिना स्वता पासत तर आमी झुजलीं आनी जैती बोन जालीं आमकांय जेजू म्हणटलो तुजें सवें बासकोळपण ना तूं नीज गोंयकार तूं नीज क्रिस्तांव तूं बासकोळ मनीस न्हय असलें आमच्याय कानार सादोतलें आमकां हो जेजू जो आल्तारार येतलो तो आमकां आदार दितलो आपली कूड आमचे भितर घेवंक स्वताचे मनीस जावंक कित्याक ताणें म्हणलें हांव सोत हांव वाट हांव जिवीत सो ताकाच आमच्या जिवितांत घेवंक स्वताची मनशां जावंक स्वताक गोवायकी दिवंक आमी तयार जावया सगळीं उबी रावया मोगाड भाव भयणो आमी सात्वीक मनशां जातल्या आमी निश्पापी जातल्या जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज होच आदार मागूंक आमची इंतेसांवां हे वेळार बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारुया आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपल्या जिविताचे चालेन आनी बावर्ताचे साक्षेंत भागिवून बार्तोलोमियो भाशेन काळजीदारपणान आनी दिटायेन जिवितान आयलोल्या मोळांक फुडो करूंक तांकां देवाचे बोल मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकलूत कर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी मानान ओळखून घेवंक आनी आपल्या ताब्यांत आसलेल्या नागरिकांची नितीन एकसारकेपणान आनी विस्वाशीपणान सेवा करूंक आनी नागरिकांच्या हक्काक पयली वयली सुवात दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकलूत कर बागिवून बार्तोलोम्यो शेवट पर्यान बावार्ताक विस्वाशी रावलो आनी आपली चांबडी काडटना सोंसणिकायेन आनी थिरासोनान सगळे मानून घेतले आनी एक नीज रोख साक्षी कसो सोंपलो मिसावांनी आसलेल्या जायत्या मिशनरांनी आपले त्रास आनी आटाविटे देवाच्याच हातांत आपले जिवीत घालून सोसूंक तांकां देवाची गोटाय मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकलूत कर आयज बागिवंत
हातुनिचो दीस मनयतना आनी आमची इंतेसावा ताचे मुखार दवरतना ह्या मिसांत खेरेत भाशेन हेयली एल्विना फेर्नांडीस हे सुपुर्ले भुरगे आपलो पयलो वाडदीस मनयता. ताचे खातीर मागतना आनी दुसऱ्या एका आयच्या दिसाच्या मिसांत घेतलोल्या मेल्कियादेस आनी जोझफीन कारवालो हांच्याय इंतेसेवा पासत देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकलूत कर, काकलूत कर. बापा मोगाळा बायग्योंत बार्तोलोमेवाचे आनी आंतोनीचे विणवणेन तुजे मुखार उबारलेली आमची इंतेसां स्विकार कोर आनीक तुजी दाराळ कृपा आमकां दी. आमी सोबे मासार तुज्या पुताचे गोवाय जावंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Stenen favor sallo Ritu menam kadillo Monsha jawauran kello Bitoy tatu kauno Wakani tuka bapa Wakani tuka bapa Diam keciwa uno Diam keciwa uno Wakani tuka bapa Wakani tuka bapa Diam kaciwa uno Diam kaciwa uno बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सार सगळ्या मनशांचे सोडवणी पासत ओगोनीत मोगान केलोलें आपल्या जिविताचें बलिदान बार्तोलोमेव तुज्या दोरदुता उदेशी आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटूंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या अक्रिस्ती भावां भयणां पासत जेजू सांगाता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक बायग्योन बार्तोलोमेवाचे विणवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक वाखाणुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासनांचे देवा सोर्व काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती दोर्मदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोन तोरी आमी तुजें किर्तन गायता आनी सर्गींच्या दोळबरां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती करता.
sorves por tu Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका soy, soy, soy Sorvis por navi Eta taka soy Usorgi tuka Soy, soy, soy बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांची बोगसणे मिरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलीं म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ पोर गोठुया सोम्याची तुझे मरण आमी समोरुताव तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटाव तुझ्या येण्यात आमी अंतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांचे हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माई संगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोर दुतां बायगोन बार्तोलोमेव बायगोन आंतोन आमच्या आस्काऱ्या बायगोन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनांक Amen. आमच्या सोडवोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां चालनेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो, संसाराचें पाप काडटा तो. ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. मोशा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं स्वता आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तोरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावंक सोदतां. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा, सोर लोकांच्या बापा, सोर लोकांक तुजी
आनी तुवें धाडलोल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञांक पाळो दिवन धर्मदूत देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपूण गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितोल्या हे जेवणा उदेशी तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बोवळडी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात सात्विकपणान जेवंक जेजूच्या बोळान तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. Santa Toni, o suryaच्या भोगता, Portugalco tu onod vortota, tužia krontar kelta भोगता, बालुksi suraya zorasa, tuja krontar kelta भोगता, baluksi